हाली तेंपार गोंयांत खून, मारामारी, चोरयो ह्या सारकिल्ल्या घडणुकांनी वाड जाल्या। राज्यांत सध्या कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या। शारांतूच न्हय जाल्यार गांवांत लेगीत वायट घडणुको घडपाक लागल्यात। भायले लोक येतात, गोंयांत जमनी विकत घेतात, जागो खाली करपाक भायल्या राज्यांतल्या बाउन्सरांचो वापर करतात। तांचे कडेन कसलेच पुरावे नासतात। ह्या बाउन्सरांची चवकशी जावची म्हूण कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो, शिवोलचे आमदार डिलायला लोबो, तशेंच आमदार विजय सरदेसाय आनी हेर आमदारांनी विधानसभा अधिवेशनात लक्षवेधी सुचोवणी घातली। तशेंच वाठारांनी सीसीटीव्ही कॅमेरा, पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवची म्हूण मागणी केली। मर्डर आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाला इतलेंच सोंपना, हे आख्खे गोंयांक लागता स्पिकर सर। आनी जेन्ना गोंयांक म्हणटा हांव तेन्ना मोटीव फॉर मर्डर ऑर एटेम्प्ट टू मर्डर ऑर ही झगडीं जी चालूच आहा, आमी न्यूजपेपराचेर, प्रिंट इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, सोशल मिडियाचेर आमी आयकत आहा की थेफ्ट्स, बर्गलरीज म्हणजे टेम्पल आसूं, चॅपल आसूं, बाकीचे सगल्यो ह्यो वस्तू आसूं, हे गोंया भायले लोक येवन गोंयान रावता, एक 15 दीस रावता, एक म्हयनो रावता आनी मागीर हे थेफ्ट्स चालू करता। एक मनीस आतां एकटो रावपाक घरान भियेतलो, एनीबडी ती गोळे एकटी बायल आनी आपल्या एकट्या चेड्याक बसून घेवन रावता, समबडी जस्ट कम्स एंड किल्स यू एंड ही वॉज फाउंड हाफ न्यूड। इट्स अ मर्डर स्पीकर सर, वे वी हॅव टू टेक दीस थिंग्स व्हेरी व्हेरी सिरियसली। आनी तो सापडला हुंय कर्नाटका सापडला, and they are going to bring him back and thorough inquiry has to be done. This cannot be done. Yes. Whether he is my relative or anybody's relative, a person who is staying alone and I don't know, somebody comes, noye open करता आणि तुका देवन तुका मोदले रातचे मारता. It's a terrible sight. It is really cannot be ignored and looked. I mean, you have to take a serious note of this, and this cannot happen in a small, tiny, beautiful and state of Goa. A planned murder is a natural progression of the criminal atmosphere in the state. Land grabs जाल्ले आहात, एक वॉर्डूच लँड ग्रॅब जाल्लो आहा। स्पीकर सर, गेले खेपे असेंब्लीन कलंगूटूच अशी एक केस, एक फामाद फ्रेंच एक्ट्रेस मेरियान बोर्गो म्हणून, तिची केस हांवें चीफ मिनिस्टराचे नजरेक हाडिल्ली, जी बूर्ड आयडेंटिटी म्हणून एक पिक्चर आशिल्लो, ते पिक्चरांतली हिरोईन ती फ्रेंच एक्ट्रेस, तिका बाउन्सरांनी आपले प्रॉपर्टीन भितर घालून दवरली आनी पुलिसीचो रिस्पॉन्स आशिल्लो वी डोंट नो बिकॉज इट इज अ सिवील मॅटर म्हणून। स्पीकर सर, हे बाउन्सर म्हणटा तें जें प्रकरण जें आयलां, हें आमी डिसायड करचें पडटलें। बाउन्सर म्हळ्यार कितें तें आतां? मजगती लोकांनी आपले कुडी भाड्याक दितना टेनंट व्हेरिफिकेशन करप गरजेचें। तशेंच बाउन्सरांची खंयसरूच कायदेशीरपणान नोंदणी ना। बाउन्सरांची नोंदणी करपा खातीर नवो कायदो सुरू करतले। तशेंच भौशीक सुवातेर आशिल्ले सगळे सीसीटीव्ही कॅमेरा पुलीस खात्या कडेन जोडटले म्हूण मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। आउटसायडर्स, हांव पर्टिक्युलरी खंयच्याच स्टेटीचें नांव घेवचो ना, म्हणजे येवन स्टेटींत रावता आनी स्टेटींत रावता आसतना टेनंट व्हेरिफिकेशन बील आमी 2021 हाडलेलें। ऑपोजिशनांनी ते सिलेक्ट कमिटीक धाडपाक लायलें, ताच्या पयलीं फाटले फावटी। आतां सिलेक्ट कमिटी कडल्यान परत आयलें ना, म्हणजे आमकां परत बील इंट्रोड्यूस करचें पडटलें। ते इतक्याच खातीर हाडलेलें की देर शूड बी द कंपल्सरी टेनंट व्हेरिफिकेशन शूड बी देर। जो टेनंट व्हेरीफाय केल्या शिवाय ताका भाड्याक रावपाकूच मेळपाक जायना। 144 डेट सेक्शन ना जाल्यार परत 144 लायलें, मागीर कित्याक 144 लायलें, मागीर खंयच्या एरियेन लायलें, त्या पर्टिक्युलर एरियेन लायल्या शिवाय तें करपाक मेळना अकॉर्डिंग टू द एक्ट। त्या तें बील जें आसा पळय न्ही, जें सिलेक्ट कमिटीक गेल्लें, तें परत एकदां हाडून तें आमी फुडल्या असेंब्लीत इंट्रोड्यूस करता। बाउन्सरचो विशय आयला, म्हणजे बाउन्सराक खरें म्हणजे बाउन्सर खंयसरूच रजिस्टर्ड हो प्रकार ना। तुवें म्हटलें तांकां खंयच्या कॅटेगरीन घालता काय म्हणून, आतां तांकां कॅटेगरी दिवपाक ते खंयसरूच रजिस्टर्ड ना किंवा सेल्फ प्रोटेक्शन, हांव तेंच आतां चॅक करतालो, सेल्फ प्रोटेक्शना खातीर कोणी जर आतां तेजेर आमकां एक बील हाडचें पडटलें किंवा हाडचें पडटलें, म्हणजे सेल्फ प्रोटेक्शना खातीर कोण जर दवरता आसत जाल्यार तेणी रजिस्टर्ड करचें पडटलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।